हांवें मुद्दामूच कित्याक सांगता, कोविडाच्या वेळार आमी दिसाक जर एक डेथ जायत, एक कोविड चालू आसलो तर अरे एक मेलो काय म्हणटाले आनी दोन मेले काय म्हणटाले. ऑन एन एवरेज गोंयांत डेली रोड एक्सिडेंटांत मिनिमम एकटो मरता, एकटो मरता आनी 10 जाण तरी बांबोळेच्या हॉस्पिटलांत आपलो पांय, आपलो हात नाल्यार सिरियस इंजुरी जावन मिनिमम 10 जाण. हांव बांबोळेच्या एकमेव हॉस्पिटलांत सांगता, मिनिमम 10 जाण बांबोळेच्या हॉस्पिटलांत वेगवेगळ्यो इंजुरी जावन एडमीट आसा. म्हणजे तशें जर पळयत हांव आतां एवरेज एक्सिडंट विचारतालो, तशें एवरेज एक्सिडंट दिसाक कमीत कमी म्हणजे 40 ते 50 एक्सिडंट जाता. फाटल्या एवरेजीन ह्या वेळार जर एवरेज पळयत जाल्यार 206 एक्सिडंट टील डेट. फाटल्या वर्सा पेक्षा ह्या वर्सा कंपेर करीत जाल्यार 206 एक्सिडंट कमी जाल्या. बट फाटल्या वर्साचो आनी ह्या वर्साचो जर रिकॉर्ड काडीत जाल्यार 2 जाण चड मेले. म्हणजे पोरू सपोज म्हणजे वी आर इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबरान जर कदाचित 250 लोक मेल्ले जाल्यार हे फावटी 252 लोक मेले. आनी कोविडाच्या वेळार हांव सगळ्यांक सांगतालो भिवपाची गरज ना म्हणून. कितें सांगतालो? भिवपाची गरज ना. बट आज हांव सांगता गोंयांतले एक्सिडंट आनी रफ ड्रायव्हिंग जर पळयत जाल्यार भिवपाची गरज आसा. ही खरी गजाल आसा. आनी माविनान जशें सांगलें, इट इज द नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गव्हर्मेंट. फक्त म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंट, ट्राफीक डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट फक्त हांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक जाण जो रस्त्यार गाडी चलयता, 2 व्हिलर, 4 व्हिलर, ओके 6 व्हिलर, ह्या सगळ्यांची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमी ऑलमोस्ट ऑल प्रिकॉशन्स फ्रॉम माय PWD डिपार्टमेंट म्हणजे खंय सिग्नल घालपाक जाय, खंयसर बॅरिकेड्स घालपाक जाय, रोड सारके करपाक जाय, ते सगळें आमी PWD डिपार्टमेंटाच्या वतीन करता. आमचें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तुमकां सगळ्यांक विथ रुल्स म्हणजे स्कुलांनी वचून ते ट्राफीक रुल्स सांगता, तुमकां सगळे सिग्नल सगळे एड्युकेट करता. आनी ट्राफीक डिपार्टमेंटाचे आमचे ट्राफीक पुलीस रस्त्यार रावले आनी जर आडयलो म्हणजे हेल्मेट घालून आडयलो, हेल्मेट घालिना म्हणून आडयलो, रफ ड्रायव्हिंग करता म्हणून आडयलो जाल्यार भुरगे कोणाक फोन मारतात? पॉलिटिशियनाक, मातसो म्हाका सोडा म्हणून. हांव एक खोटें सांगना, म्हाका सुद्दां जर कोणाचो फोन आयलो हांव सरळ सांगता ताका तूं पयलीं फायन फारीक कर, तुका जाय जाल्यार हांव 100 रुपया हांव दिता फायनीचे. म्हणल्यार फायन कॅन्सल कर हें हांव सांगचो ना. हांव खंयच्याच पुलिसाक केन्नाच फोन करून ओके हांव ताका सांगता तुका फायन कितली पडल्या रफ ड्रायव्हिंग केला म्हणून? 500 रुपया पडल्या फायन फारीक कर, पावती घे आनी म्हाजे कडेन यो, हांव जाय जाल्यार मागीर तुका 500 रुपया दिता. म्हणजे तुका कळपाक जाय, तुका पिंच येवपाक जाय की 500 रुपया म्हाका रफ ड्रायव्हिंग करतालो किंवा हांवें हेल्मेट घालूंक नासलें आनी तें कोणा खातीर? तुमच्या खातीर, स्वता खातीर आसा. हांव सगळ्या स्किमींनी वयतना, हांव सगळ्या हितून वयतना हांवें कित्याक सांगलें? कारण आमी तशें पळयता एक्सिडंटाची जर मेजर कारणां पळयत जाल्यार ड्रंक अँड ड्रायव्ह, सोरो पिवन आपुणूय मरता आनी दुसऱ्याकूय मारता. मोबायलाचेर उलोवन आपुणूय मरतात आनी दुसऱ्याकूय मारतात. ओके. तिसरी गजाल म्हणजे ताका आमी म्हणटात स्वता स्टायली मारूंक वचप. म्हणजे आजकाल 2 व्हिलर्स आयला पळय न्ही, त्यो 2 व्हिलर्स विथ स्पीड म्हणजे 120, 150 स्पिडीन चलोवन रस्त्यार आसा ताकाय मारून उडयतात आनी आपुणूय मरतात. म्हाका हें कळना. म्हणजे ऑल द वे आमचे डिपार्टमेंट सगळी प्रिकॉशन्स घेता, सगळें समजून सांगता आसतना सुद्दां हें सगळें जाता. आमी फक्त रोड सेफ्टी वीक इतक्याच खातीर मनयता. आमी सगळी कडेन सायडीन एक्झिबिशन लायल्या. हांव सगळ्या भुरग्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता जेंच्यांनी एक्झिबिशन लायलां, तांच्या खातीर नेटान एकदां ताळयो वाजयात. म्हणून म्हाका दिसता RTO डिपार्टमेंटाक
फॉर द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसपी हांकां कंटिन्युअसली आल्कोमिटर घालून तांकां चॅक करचें ही सिस्टम म्हाका दिसता RTO डिपार्टमेंटान आमच्या चालू करची स्टार्ट फ्रॉम द म्हणजे बॉर्डरीच्या भायर वतनाय बी आनी येतनाय बी आनी जर तो पिला आसत जाल्यार ताका थंयच देंवोवचो आनी दुसरो ड्रायव्हर धाडचो जेणे करून एटलिस्ट पब्लीक बसी ट्रान्सपोर्ट करता तांची सामी कॅर घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता.